पयल्यार दिसता की सांगे म्हणटा ते सारखे सेलाक पडिल्ले आहा। रातचे 1.5 वरांचेर लोकांक हॅरेसमेंट करता। ती बायल मनीस ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन रातचे न्हिदले आसतना तांकां वचून डिस्टर्ब करप। या पीआय प्रवीण गांवसाचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा। ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर। तेन्ना हो सांग्यावेलो पीआय कसो उलयता, कशी लँग्वेज यूज करता, कशे रितीन कायद्याची ज्ञाना सांगता जी हाका कांयच खबर ना। हे सांग्यावेले पुलीस स्टेशन इज कंप्लीट फेलियर। हे पुलीस स्टेशन जाल्यार पपेट ऑफ मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय। हे तर तुमकडे जबाब ना जाल्यार कट्टे गेले उदक घ्या रे। आणि हिंगातल्यान लागीं हिंगा चोरयो जाता, तुमच्या पुलीस स्टेशनाच्या सराउंडिंग चोरयो जाता मरे, तुमकां चोर मेळना मरे। हांव क्लियर सांगता, एक धमकी दिना पण क्लियर सांगता, हांव पब्लिकाक सांगता जाता सांग्यावेल्या भिवपाची गरज ना। आमी तरी भिना, आमी कापस्तालचे सांगेकार, आमी निजाचे सांगेकार, आमी तुमकां आमदार केल्यात। पयल्या सुवातेर सगळ्या गोंयकारांक त्याच बरोबर मोगाळ सांगेकारांक आयच्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो रिपब्लीक डेयाच्यो हार्दिक शुभेच्छा परविता। आनीक या रिपब्लीक डेयाच्या दिसांनी रिपब्लीक डे जेन्ना स्टार्ट जालो 12 वरांचेर 1:20 आयज सांग्यार जे कितें घडटा ते पयल्या दिसता म्हाका एक संविधानाक इन्सल्ट। इट्स अ इन्सल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हा रिपब्लीक डे जेन्ना आमी मनयतात देशभर, गोंयभर आणि सांगेभर जेन्ना आमी रिपब्लीक डे मनयतात, प्रजासत्ताक दीस मनयतात, तेन्ना आयज जे सांग्यार लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन चलिल्ले आहा हे पयल्यार दिसता की सांगे म्हणटा ते सारखे सेलाक पडिल्ले आहा। आणि सांगे म्हणटा ते आयज कोणूय येता आनी कसल्यो दादागिरी करपाक लागता हे आयज दिश्टी पडटा। तुम्ही म्हणटले मेशू कितें सांगता काय म्हणून। काल रातचे 1:20 नेत्रावळी पंचायतीच्यो पंच बाय राखी नाईक हाज्या घरा लागीं पुलीस, सांगे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस हे रातच्या 1:30 वरांचेर नेत्रावळी वयता। आनीक अमित नाईक जो रिपोर्टर आहा, या अमित नाईक रिपोर्टराक अरेस्ट करपाक विदाउट सर्च वॉरंट, विदाउट अरेस्ट वॉरंट तांच्या लोकांच्या घराच्यो गेटी ओपन करता, लोकांच्या घरांत भितर वचपाक सोदता, रातचे 1:30 वरांचेर लोकांक हॅरेसमेंट करता। ती बायल मनीस ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन रातचे न्हिदले आसतना तांकां वचून डिस्टर्ब करप। म्हाका खबर ना खंय उजो पेटलेलो तो, कोणाच्या खंय उजो पेटलेलो तो खबर ना। आणि इतले सिरियस केस कसली जाल्ली आणि कसली एफआयआर घडून हे सांगे पुलीस स्टेशनार हाडलेली काय म्हणून की रातया अमिताक अरेस्ट करपाक। आय एम नॉट टॉकिंग ओन्ली अबाउट अमित, कोणूय आसूं तो फाल्यां सांगेचो बारीकलो बारीक मनीस आसलो जाल्यार सुद्दां मेशू डिकोस्टा उलयता आसलो। हांव ह्या सांग्यावेल्या पीआय प्रवीण गांवसाक विचारपाक सोदतां कितें चलयलां। सांगे म्हणल्यार दादागिरीचो हब करून दवरला काय कितें। आयज ह्या लोकांनी कायदो बिदो म्हणटा तो गुड्ड्याक मारलेलो आहा, कायद्याचे तोंडूच बंद केल्ले आहा हे आयज आमकां दिश्टी पडटा। साउथ गोवा कॅपेबल, एबल, पोटेन्शियल आसलेली एसपी आहा मॅडम सुनीता सावंत, हांव तिचे मागता या पीआय प्रवीण गांवसाचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा। ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर। आणि ताजी ती लायव्ह हेजेर हांवें आतां पळयलें त्या रिकॉर्डिंगाचेर ताजी लँग्वेज पळय, ती लँग्वेज पळयल्यार दिसता हो नॉर्मल मनीस असो उलोवपाक शकता काय कितें। हे सांगेकारांनी मुद्दम वी फॉर सांगेचेर वचून तुम्ही पळोवपाची गरज आहा। ज्या भाशेन राखी नायक ताजेर उलयता आणि लायव्ह जेन्ना मोबायलाचेर रिकॉर्डिंग लायव्ह जेन्ना दिश्टी पडटा मोबायलाचेर तेन्ना हो सांग्यावेलो पीआय कसो उलयता, कशी लँग्वेज यूज करता, कशे रितीन कायद्याची ज्ञाना सांगता जी हाका कांयच खबर ना ती तुम्ही मातशें पळोवपाक शकता। आयज हांव एक सांगपाक सोदतां, सांग्यार विठोबा देवळा व्हडली प्रभावळ चोरपाची केस जाली। हे सांग्यावेले पुलीस स्टेशन इज कंप्लीट फेलियर। म्हज्या वॉर्डांत चोरांनी 15 लाखाचे भांगार चोरले। हे पुलीस स्टेशन कंप्लीट फेलियर। वरकोट्यार एक बायल मनशेची 3.5-4 लाखाची भांगराच्यो वस्तू चोरल्यो। हे पुलीस स्टेशन कंप्लीट फेलियर। अमित नाईक म्हणटा त्या रिपोर्टराक मारलो गेलो। हे पुलीस स्टेशन कंप्लीट फेलियर। हे पुलीस स्टेशन जाल्यार पपेट ऑफ मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय। हे सुभाष फळदेसायाचे घरातले पुलीस स्टेशन जाल्ले आहा। I am not making allegation, I am making charge on this police station. सांगे पुलीस स्टेशन हॅज बीन फेल्ड कम्प्लिटली। हे आयज आमकां सांगपाक दिसता। 14पणाच्यो केश्यो लोकांचेर घालतात, 14पणाचेर सेक्शनां लोकांचेर लायतात। आमकां तडीपार करपाक, हिस्ट्री शिडर करपाक हे पुलीस स्टेशन आणि हो पीआय जबाबदार आहा। हांव एकूच सांगपाक सोदतां, गरज पडली जाल्यार सांगे हाडून ह्या पुलीस स्टेशनार भायर उबो करपाची कापासतात आमी दवरतात। सांगेच्या बायलांक, सांगेच्या खंयच्या रिपोर्टराच्या बायलांक, खंयच्या पॉलिटिशियनाच्या बायलांक रातचे तुम्ही त्रास करपाक लागिल्ले आहा। वी विल नॉट टॉलरेट दिस।
राखी नाईक मे बी द वाईफ ऑफ अमित नाईक, बट राखी नाईक म्हणजे ती सांगेची दुहा. एक चेडू हा, एक महिला हा, जर एक महिलेक जरी रेस्पेद दिवपाक ह्या लोकांक कळना आणि खास करून सांगेच्या पुलिसांक कळना, पीआयक कळना, तर तांचो जागो तांकां दाखोवपाची कापसतात ही प्रत्येक सांगेकार दवरता, इतले सांगपाक सोदता. पण हांव एक सांगता, चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, आयज गोंयभर तुमचे कार्य चालू आसतना एका मंत्र्याक लागून, एका पीआयक लागून, एका पुलीस स्टेशनाक लागून आख्खे गोंयांत तुमचे नाव घाणे नाकात, इतले मागतात. हांव डीजीपीक रिक्वेस्ट करतात, हितून इंटरफियरन्स जावपाची गरज आहा. हांव एसपी साउथ मॅडम सुनीता सावंताक रिक्वेस्ट करता की तुवें हिंगा इंटरफियर जावपाची गरज आहा, हांचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी जो पीआय, जो पीएसआय काल नेत्रावळीन गेल्लो, ते पीएसआयक हांव सांगपाक सोदता, आय एम कमिंग टुमॉरो. हांव येता 2 दिसां भितर, येता विचारपाक विठोबा देवळाच्या प्रभावळीची केस खंय पावल्या, येता विचारपाक म्हज्या वाड्यांतली चोरयेची केस खंय पावल्या, येता विचारपाक वरकट्या वयल्या चोरयेची केस खंय पावल्या. हे तर तुमकडे जबाब ना जाल्यार कट्टे गेले उदक घ्या रे. वॉट यू पीपल आर डुईंग. तुम्ही लोक कितें करपाक सोदता. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तुम्ही कॉलॅप्स केल्ले हा. ह्या लोकांचो हांव निशेध करता. जे काल तुम्ही कितें केल्लें हा पळय ताचो हांव निशेध करता. तुम्ही रातचे लोकांच्या देडान रातचे लोकांच्या घरान वयतात, नेत्रावळी वयतात. तुमकां हिंगासर नेत्रावळी वचपाक कळटा आनी हिंगातल्यान लागीं हिंगा चोरयो जाता. तुमच्या पुलीस स्टेशनाच्या सरावंडींग चोरयो जाता मरे. तुमकां चोर मेळना मरे. हे पुलीस स्टेशन करता कितें. हे पुलीस स्टेशन फकत मिनिस्टराच्या डायरेक्शनाचेर, फकत इनोसेंट लोकांचेर केश्यो घालप, इनोसेंट लोकांक हॅरसमेंट करप, इनोसेंट लोकांक त्रास करप, हे काम हे सांगेचे पुलीस स्टेशन करता. कितले पुलीस जावन गेले ना रे. संतोष साहेब जावन गेलो, सागर एकोस्कर जावन गेलो, सचिन पानलकर जावन गेलो, सुदेश नार्वेकर, सचिन नार्वेकर जावन गेलोत, मंजू साहेब जावन गेलोत, कितले पीआय जावन गेले. पूण असले नाटकां केन्नाच केली ना. तूं जी नाटकां करता ती हांव रिक्वेस्ट करता एसपी साउथ मॅडम सुनीता सावंता लागीं की मॅडमीन हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आहा. हो जो पीआय हा प्रवीण गांवस, तो जी लँग्वेज उलयता, आनी हांव एक सांगता, कोणाक कापसता हाजेर म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवचेत. खल्ले व्हिडिओत कोणा लागीं कशें उलयतात हे जरी टायम आयलो जाल्यार ते लोकां समोर दवरपाक आमकां टायम लागचो नात. हांव क्लियर सांगता, एक धमकी दिना पूण क्लियर सांगता की सांगेच्या पुलीस स्टेशनान कायदेशीर रावचेत. दादागिरीची भाशा उलोवची न्हीत, कोणाच्या डायरेक्शनाची दादागिरी करची न्हीत. आमी सांगेकार हा, पाशेस काडू पासून काडटलेत, पाशेस पिड्यार करनाकात. आख्खे पुलीस स्टेशना मुखार सांगेकार येतलेत, जाप विचारतलेत, इनोसेंट लोकांक हॅरसमेंट करनाकात. अरे अमित नायक तुमच्या बड्डेक लाईव्ह व्हिडिओ दाखयता तेन्ना अमित नायक गुंड आसूना रे. अमित नायक 3 वरां तुमच्यो बड्डे दाखयतालो मरे लाईव्ह. तुम्ही नाल्ल फोडटा, उजवात्यो लायता, वाती पेटयता, हे अमित नायक दाखयतालो मरे. तेन्ना अमित नायक बरो. आणि जेन्ना तुमच्यो मिस्टेक्यो अमित नायक न्यूजाचेर सांगपाक लागलो तेन्ना अमित नायक चोर, गुंड, एक्स्ट्रॉनिस्ट सगळे जाता अमित नायक. हांव एक सांगता, फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा ती मनशाक आसता. रिपोर्टराचे आड हांव केन्नाच उलोवपाक केन्नाच आसचो ना. कित्याक तुज्या बरोबर आसलेलेत हो मिनिस्टर जो सुभाष फळदेसाय, हाज्या बरोबर काय रिपोर्टर आहात. त्या रिपोर्टरांनी म्हजे कितले लेख बरयले, कितल्यो खुसबुज्यो बरयल्यो, पूण केन्ना मेशून तांकां हॅरसमेंट केल्यो, केश्यो गायल्यो केन्नाच केले ना. हांव समजता तो तांचो रायट. आनी जेन्ना एका पॉलिटिशियनाक क्रिटिसिजम घेवपाची कापसतात ना, एका पॉलिटिशियनाक सदांच आपलें बरेंच म्हणपाक जाय आनी आपूण मातसो वायट म्हणून खंय शापून आयलें जाल्यार तें पॉझिटिव्हली स्पोर्टिंगली घेवपाक कापसतात ना, जाल्यार पॉलिटिक्स सोड आनी गोरवां राखपाक चल. लीव पॉलिटिक्स. हे पॉलिटिक्स म्हणटा सोडून दी. हे पॉलिटिक्स तुमकां न्ही. ही तुमच्यो दादागिऱ्यो हे चोर जाले सांग्यार आनी आमी हे खबर घेवचे नात. आनी हांव सांगेकाराकूय सांगता, कोणें भिवपाची गरज ना. हांव कावन्सिलर, हांव कोण पंच, कोण झेडपी, कोण सरपंच, हे आमदार मंत्री तुमचे कामदार हा, हे तुम्ही लक्षांत दवरपाची गरज आहा. हांव सांगेकाराक सांगपाक सोदता, वी आर युअर सर्वंट. तुमच्या ते टॅक्सांतल्यान आमकां पेमेंट दिलो गेलो वयता. हांव कावन्सिलर, म्हाका 18,000 आसतलो, आनी कोण पंच आसतलो ताका कितले 6-7 आसतलेत. आमदार मंत्री आहा ताका 1.5 लाख 2 लाख पगार आसतलो. हो तुमच्या कुस्तार मेळटा. हांव पब्लिकाक सांगपाक सोदता, सांग्या वेल्या भिवपाची गरज ना. कोणूय केदो आमदार जावं, पंच जावं, कावन्सिलर जावं, झेडपी जावं, दादागिरी करता घरा बसूया. पावर तुमच्या बोटाक आहा. आमी फक्त 5 वर्सांचे, हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. हांव ताकाच म्हणना, हांव सुद्दां एक कावन्सिलर. आमी सुद्दां 5 वर्सांचे. लोकांनी मत मारलें, परत निवडून येवपाचें. लोकांनी मत मारलें ना, आमी घरा बसपाचें. कसली दादागिरी चलयल्या रे सांग्यार.
हॅव सम शेम मॅन. पुलीस स्टेशन म्हणटा ते लोकांक फ्रेंडली आसपाक जाय मरे. तुम्ही पुलीस स्टेशन म्हणटा ते आमदार मंत्र्याचो अड्डो करून दवरला मरे. कोण एकलो क्लियर यो ह्या पुलीस स्टेशना वेलो. गिव रिप्लाय. कितें तुका सांगपाक जाय पळय इन रिटर्न रिप्लाय विथ व्हिडिओ हांव दितां. आनी कांय पुलिसांक खबर आहा मेशू कसलो व्हिडिओ सांगता आनी कसल्यो गोश्टी उलयता पळय ती इन रिटर्न तो कांय पुलिसांक खबर आहा. आय विल नॉट टॉलरेट दिस. स्टॉप दिस हॅरेसमेंट टू द पीपल ऑफ सांगे. लोकांक हो हॅरेसमेंट बंद करा. हांव मी ओगी रावचे ना. कोण कोणाक भिता ते म्हाका लागना. आमी तरी भिना. आमी कापस्ताळीचे सांगेकार. आमी निजाचे सांगेकार. आमी तुमकां आमदार केल्यात. आमी तुमकां पंच केल्यात. आमी तुमकां कावन्सिलर केल्यात. आनी आमी मत मारून निवडून हाडले लोकांची दादागिरी आमी खोबून घेवचे ना. पब्लिकाचो पैसो पब्लिकाच्या पैशांनी आमकां पेमेंट दितात. कावन्सिलर पंच झेडपी आमदार म्हणटा ते पब्लिकाचे सर्वंट. हे आमदारांनी हे पंचांनी हे सरपंचांनी हे चेअरपर्सनांनी हे कावन्सिलरांनी मनान भितर घुसोवपाक जाय. मनान फिट करपाक जाय. देखून मागता दादागिरी करनाकात. दादागिरी बंद करात. आनी जे राखी नायक आनी अमित नायकाचेर जे काल कितें जालां नेत्रावळी ताचो हांव निशेध करता. आनी गरज पडल्यार वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनार वचून तेजी कंप्लेंट दिवप. SP सावथाकूय आमी मेळटलेत. स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी आहा थिंगाय कंप्लेंट दितल्यात. आनी हांव अमित नायकाक सांगपाक सोदतां अमित नायक एक सांगता फाल्यां असले क्रिटिसिजम मॅसेजेर सुद्दां ताणें केले अमितान जाल्यार सुद्दां तुका हांव सलाम मारतलो बिकॉज यू आर रिपोर्टर. यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ह्या लोकशाहीचो तूं चवथो भाग. तूं पत्रकार. तुका फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा ती आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या संविधानान आमकां तो रायट दिल्लो आहा. कायद्यान राव. सत्य उलय. असले कितल्यो केश्यो अमित तुजेर घालतले. भिवपाची गरज ना. लोक तुजे बरोबर आहा. लोकांची बेसांव तुजे बरोबर आहा. लोकांची मागणी तुजे बरोबर आहा. आनी राखी नायकाक सांगता यू आर अ व्हेरी ब्रेव वुमन. बी अ ब्रेव. तुजो म्हजो आमचो सपोर्ट तुका सदांच आसतलोच. जे कितें तुमी करतात लोकां खातीर ते करीत रावात. फाल्यां मॅशू चुकता जाल्यार मॅशूचेर सुद्दां व्हिडिओ काडात. मॅशूक सुद्दां फोडून काडात. कित्याक जेन्ना जेन्ना कावन्सिलर पंच सरपंच आमदार चुकता तेन्ना त्या रिपोर्टराचो कायदो आहा त्या पंचाक त्या सरपंचाक त्या कावन्सिलराक त्या आमदाराक जाग्यार हाडपाक आनी ते काम पत्रकारांनी करपाक जाय. आनी खंयचोय पत्रकार वो खंयचोय मनीस ते करता जाल्यार ताचो म्हाका केन्ना निशेध आसचो ना. गरज पडल्यार हांव क्लॅरिफिकेशन दितलो अशें म्हणून. पूण तांचेर केश्यो घालप तांकां हॅरेसमेंट करप हें केन्नाच करचो ना.